एज पर द बोर्ड रूल आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून तशेंच क्लासीन सिटींग अरेंजमेंट 12 भुरगे सांगल्या त्या प्रमाणे 12 भुरगे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून सिटींग अरेंजमेंट केल्ली आसा. तशेंच पेरंटा खातीर 200 मिटर भायर 200 मिटर भायरा खातीर तुमचे पेरंट भितर येवप ना आनी भुरगे जे आयले ते आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून गेटीचेर तेंचे व्हेरीफाय करून परत एंट्रन्साक भितर आमी हें दवरलेलें आसा, सॅनिटायझर दवरलेलें आसा, तशेंच गन दवरलेलें आसा तुजो टेम्परेचर चॅक करपाक. सो त्या प्रमाणे तेंचे सगळें हें करून मागीर तांकां व्हॉलंटियरा मार्फत व्हॉलंटियर दवरलेला आसा. प्रत्येक स्कुलाक 3-4 व्हॉलंटियर आसा. रूल आसा 100क 5 व्हॉलंटियर, पूण आमी एक एक्स्ट्रा घातलेलो आसा सो दॅट खंयच्याच भुरग्याक खंय त्रास जावपाक जायना. पेरंटाकूय आमी सांगलेलें आसा तुमी टेन्शन घेवपाचें ना, तुमी हांगा भुरग्याक सोडपाचो आनी वचपाचें, हांगा रावप ना, कित्याक ही रूल सगळ्यांनी कॉपरेट करपाक जाय. सो त्या प्रमाणे हांगा टीचर व्हॉलंटियर आसा किंवा टीचर आसा किंवा डेप्युटी कंडक्टर एसिस्टंट कंडक्टर आसा, ते व्हरून प्रत्येक जाणांक आपल्या क्लासीन त्या भुरग्याक बसयता, म्हणजे भुरग्याकूय टेन्शन ना. तशेंच क्लासीन सुद्दां आमी सारकें सिटींग अरेंजमेंट म्हणजे कोणाकूच काय त्रास जायना अशें केल्लें आसा. तशें आज आमकां हांगा पेडण्यान आमची सेंटरां म्हटल्यार पयलें मेन सेंटर आसा सेंट जोझफ हायस्कूल, मागीर सब सेंटर भगवती हायस्कूल, विस्कॉन आसा, डॉन बस्को तुवें, कमळेश्वर हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी आसा, मागीर दाडाच्या वाडीत धारगळ गव्हर्मेंट हायस्कूल आसा, मागीर इब्रामपूर सातेरी हायस्कूल आसा. ही सगळीं स्कुलां केल्ली आसा. तशेंच हांगा एक उद्योजक आसा जी सांगपाची खोशी भोगता की सचिन शेट्टी हेणी आयज प्रत्येक भुरग्याक एक सॅनिटायझर बॉटल, तशेंच तेणी थोडी मास्क दिल्ली आसा. तशेंच प्रत्येक स्कुलान एका स्टाफा खातीर व्हडली सॅनिटायझर बॉटल दिल्ली आसा. म्हणजे खरोखरच अभिनंदन ताचें करपाचें दिसता की अशें दिवप, म्हणजे प्रत्येक भुरग्याक सॅनिटायझर बॉटल त्यांनी हाडपाची, परत घेवन वचपाची, आतां हाताक लावपाची. तशेंच आमी एंट्रन्साक आसात आमच्या कडेन बोर्डान दिल्ल्या प्रमाणे, पण तरी आसतना हेणी दिवप म्हणजे खरेंच ताचे आभार मानपाक म्हणटा. अशें जर उद्योजक जावं बाकीचे सोशल संस्था फुडें आयले आनी अशें जर हेल्प केलें जाल्यार म्हाका दिसता कोविडा पासून पयस रावपाक हेतूर कसलोच दुबाव जावचो ना. तयारी आमी सारकी चोख केल्ली आसा. त्या प्रमाणे जवळ जवळ 7 सेंटर आमचे आसा. अंडर पेडण्या सेंटराचे अंडर 7 सेंटर आसा. भितरले 2 महाराष्ट्रान आसा. एक सातार्डा महात्मा गांधी विद्या मंदिर आनी दुसरें न्यू इंग्लीश हायस्कूल बेडशी थंय केल्ले आसा. हितून जवळ जवळ सगळे भुरगे जी वेवस्था केल्ली आसा येयल्या बरोबर तांकां आमी सेफ डिस्टन्स दवरून 1 मिटर दवरून तेंचे आमी हँड सॅनिटायज तेंचे गन लावन तेंची चॅकअप केले वयता. अजून पर्यंत आमकां असो एकटोय भुरगो मेळोना की टेम्परेचर वाडलेलो आसा, प्रश्न येवंक ना. जर येयलो जाल्यार ताका आमी स्पेशल ब्लॉकाची वेवस्था केल्ली आसा. स्पेशल ब्लॉक, स्पेशल सुपरवायझर, कावन्सिलर आसा, डॉक्टराची वेवस्था केल्ली आसा. अशे तरेन आमच्या ह्या सेंटराचेर सगळी वेवस्था चोख आसा. अजून पर्यंत अशें कांय जावंक ना. आनी ताका खातीर आमचे पेरंट्स, एक्स स्टुडंट आनी वेलविशर हे आमकां हेल्प करता. स्टुडंटांचे हे कशें आसा, मानसिकता कशी आसा? स्टुडंट हो पयलो स्ट्रेसान आसलोच, पूण आतां आयज पयलो पेपर आसल्या कारणान आयज मातशें ते खुशयेन आसात, थोडे टेन्शन आसात. न्हय खुशी कभी गम त्या प्रमाणे ते आसात. आतां पळय कशें कितें जाता तें. गरमेचो हें वाडलेलो आसा.